नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. अर्थसंकल्पावेले चर्चेक मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप. रिणाक भिवपाची गरज ना. स्वयंपूर्ण गोंयचो संकल्प करतना डबल इंजिनाच्या बळार सरकाराच्या अर्थीक शिस्तीचो दावो. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन बजेटांतली दाखयली पळय कायदो सुवेवस्था, बेकारी, म्हारगाय, अर्थीक बेशिस्त, रिणाचें वजें इव्हेंटाचो पोस्टमॉर्टम केलो. दाबोळी मोपा मायनिंगाचे इश्यूय काडले. 7 लाख पर कॅपिटा येणावळ हें खंय 80% गोंयकारांच्या घाव्याचेर मीठ. तुवें 25 कोटी घेतले म्हणजे हे सायडीच्यान हे तूच सांगता. एक सायडीन तू म्हणटा की आपल्याक घेवंक ना, मागीर म्हणटा 25 कोटी घेतले 4 ब्रिजां खातीर. तुजोच एनेक्चर वन सांगता. कित्याक बजेट करप? उतरान सांगपा जाय, हें रीण जें वाडोता हें दुयेंस. सिंपल टर्मान सांगता. आनी तें दुयेंस जें पळय हा 7 years हें डबल जाला, वाडत आहा. दोतोरान कितें करूं जाय? दोतोर कितें सांगता? दुयेंस आनी वाडपा शकता. 22-23 रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 2400 crores आणि 23-24 प्रोविजनली रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 1423. थोड्योच स्टेटी जो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडटा तितूंतले गोंय स्टेट आसा. बॉरोवींग करता हाजेर म्हणजे लोनां आमी घेता आणि लोनात घेवन म्हणजे आयचो जो 27,000 का 28,000 कोटी रुपया कितें दाखयला ताका आमी वी आर ट्रान्सपरंट. टील ह्या क्वॉर्टरात आज पर्यंत 1 रुपया सुद्दां सिंगल 1 रुपी फ्रॉम द 1st of April टू टील डेट आमी लोन घेवंक ना. 8% वयर आशिल्लो आनी हो सगळो 8% वयलो आमी रिस्ट्रक्चर केली सगळी लोन आनी रिस्ट्रक्चर करून ती लो रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर हाडली किंवा रिड्यूस इंट्रस्ट बर्डन जो तेंचेर आशिल्लो हें कमी जावपाक लागला. रिसिप्ट्स वाडयत येयल्ली आसा प्रत्येक दर वर्सा रेव्हेन्यू कलेक्शन्स. स्पीकर सर, हें उलयता आसतना म्हणजे हांव हेजेर सांगतलो की डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून आमकां वेगवेगळ्यो स्पेशल एसिस्टन्स ज्यो आसा पळय न्ही, इट इज आतां पर्यंत आमी 1667 crores त्यांनी 60 वर्साचे आणि नॅशनल गेम्साचे दोन्ही सांगले. त्यांनी आपूण 3,000-4,000 crore घेवपाक शकता. 3,000 हें जालें. हें बंद कर दुयेंस. ते दुयेंस बंद केलें. बंद केलें रे. इव्हेंट बंद केल्या कितले बरें जातलें. 124 कोटी, 775 कोटी आणि 2067 कोटी इतकेच लोन घेतला. हाज्या वयर लोन घेवंक ना. पर्यटन खात्यान इव्हेंटाक नवो जावंय सोदला. कंपनीचो टर्नओव्हर 60 कोटी. विजयाचो आरोप. फायनान्साचे नेम गुटलायले. टुरिझम प्रमोशनाच्या नांवान देशी विदेशी जंकेटाचेर कोट्यांनी मोडटात. नवे टुरिस्ट येना. विजयान पोस्टमॉर्टम केलो. रोहन म्हणटा सरकार इमर्जिंग मार्केटाक टॅप करता. कोविड गेर्राक लागून परिणाम दिसना. स्पीकर सर, ताणें टोटल पयशे म्हणल्यार 63 crores आणि इंडियेनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणलें ताणें. म्हणल्यार कितें? दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवं म्हणून सांगपाक. आनी ताणें कितले म्हणलें ताचेर? ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणें म्हणलें 34 कोटी. टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम, टू द मिनिस्टर फॉर टुरिझम. आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा हे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हणटा कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेन आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप? कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र, गोवा, पार्टी लायफ, बिचीस हेच उलोवप आशिल्लें. आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस. वन इज द नंबर्स वीच वी नीडेड टू एन्श्योर दॅट दे कम इंटरनॅशनली आनी डॉमेस्टिकली. एट द सेम टायम स्पीकर सर, वी नीडेड टू सी दॅट क्वॉलिटी ऑफ पीपल ऑल्सो कम इन. आतां तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना. म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना. टुरिझम आज जर हें तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्सेंट ग्राफिक्स म्हणटा खंयच ना. आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा. स्पीकर सर, विजयाचो प्रश्न कितें तो मातसो आमकां पयलीं सांग. तूं कितें आन्सर जाय तो? पर्रीकाराची याद आहा तुका? याद आहा पर्रीकाराची? पर्रीकार कितें उलयतालो तो तुका हांवें एक्झॅक्ट उतरांनी सांगलें. तो सांगतालो तें तूं करपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव? सादी कोंकणी आनी इजी कोंकणी. स्पीकर सर, हाजे परत सादी कोंकणी आनी आसा? आमी जेन्ना स्पोर्ट्स टुरिझम प्रमोट करता. उत्तर जर इनकम्प्लीट उरलें हाफ एन आवर डिस्कशन जाय. हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हाजेर. कर हाफ एन आवर डिमांड परत उत्तर दिता. तूं डिमांड परत काड, परत तुका उत्तर दिता. हाजो डायरेक्टर 5% घेता
सरदेसाई कितले आहा ते सगळे लिस्ट दिता तुका हांव. बसून घेयात. आनी ताजो ताका answer- शॉन इव्हेंट्स म्हणून आहा करपाचें. ताजे एन्युअल टर्नओव्हर 60 कोटी रुपया जाला. दृष्टीचे मोठे स्कॅम चौकशी जाय म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची मागणी. युरी म्हणटा दृष्टीचें काम बाबत बुडटल्यांक वाचोवंक स्पॉटार गार्ड आसनात, सामग्री धडना. मंत्री रोहन म्हणटा लायफ गार्डांचे ड्युटी टायमात कोण बुडना, बुडटात रातयां. नवे टेंडर 3 म्हयन्यांत येतले, तातूंत ह्या गजालीचो खंय विचार जातलो. To invite fresh tenders when they were aware that the contract was supposed to get over on 30th June. Why so much moog for Drishti? 2019 सोंपतकर स्पीकर सर तांकां एक्सटेन्शन दिल्ले गेले. तेन्ना एक्सटेन्शन पयले 6 म्हयने दिले, मागीर 2.5 वर्सां दिले. हो सरकार जेन्ना आयला स्पीकर सर तेन्ना ऑलरेडी दे वर इन दॅट पर्टिक्युलर एक्सटेंडेड पिरियड wherein the same agreement which was signed in 2014, the clause 6 of the agreement which is referred in that, the government had the powers along with them to extend that particular agreement. रॉकी एरिया येदो व्हडलो बोर्ड मारला हिंदी आनी इंग्लिशीन की हांगा वचनाका, तुमी कांयच करनाका. 24-30 जाणांचो ग्रूप वता त्या रॉकी एरियेन. थंय मनीस तांकां सांगता वचनाका बोर्ड घाला म्हणून. उरिल्ले लोक वतात सायडीक 4 जाण थंय सेल्फी काडपाक वता. दुर्दैवान त्याच टायमार ल्हार येता आनी ते 4 जाणांक घेवन वता. आता कितें करपाचें हातून? म्हणजे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती नाच. फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. अरे एकटुले You are confused. You are confused. I and you am are not confusing. confused. Opposition leader. You ask a pointed Clear question now. and give I a am pointed not answer. confused. Speaker sir, मंत्री हो घुसपायता. घुसपायता, Speaker sir, हांवें कित्याक मुखेलमंत्री घुसपाक लो जाय? रिप्लाय हा. Cases of हांवें drowning. कित्याक घुसपाक जाय? In spite of lifeguard थिंगा आसूं नाय. जाग्यार जे आसपाक जाय आशिल्ले ते जाग्यार नाय. थिंगा डेथ जाले. ओ 700 कितले मनशां साल्वार केले तो उलयता. मेले कित्याक लायफगार्ड नाय म्हणून आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केस केलो. जे जाता त्यो जाल्यो. आता इन्सिडेंटल ज्यो डेथ्स जाल्या वी रिग्रेट द डेथ्स. आमचे टुरिझमाकूय त्रास जाता. मरे, good, good. That you regret. Good. बस मातशें आता. दॅट इज वाय स्पीकर सर लायफ गार्ड्स आर केप्ट. आता लायफ गार्डान जे जवळ जवळ 400 लोक वाचयले तो कमेंडेबल म्हणचो ना. You all renewing, Sir, paying the contractor तो समज कितें सांगता न्ही, ताणें म्हाका 256 पेपर crores. दिलो. I will recheck with the department and come back to it. Yes. You deduct it. You deduct last. You Let have him share paid. the point, Speaker sir. ताणे सांगला ते तथ्य आसा. We will definitely look at deduction. There is no issue about it. कर्नाटकाचो सिद्ध सरकार खासगी कंपन्यांनी CD लेवल सगळे पोस्ट 100% कन्नडिगांक राखीव करचे म्हणून कायदो करता. कन्नडिगा मेळना जाल्यार खंय 3 वर्सां ट्रेनिंग दिवन तयार करपाचे. 15 वर्सां कर्नाटकी तो खंय कन्नडी. सिद्धाच्या ट्विटाचेर उद्देग चाळवले. नॅस्कॉमाची शिटकावणी, सिद्धाचो पोस्ट सोप्तोच डिलीट. मात गोंयांत कायद्याक सूर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan youths, as most workers at Goa shipyard are from other states. I urge the government to address this recruitment issue and strive to employ more Goan youth in Goa shipyard. Speaker sir, this is one in Goa shipyard. काल आमगे कर्नाटका सरकारान काँग्रेसाच्या 100% local Karnataka state youth दित म्हणा. This has to be put in private sector also. अल्या मातशें ते डिटेल आमगे कर्नाटक सरकाराक घेवपा आता केस केले ते. कांदोळे आर्नोल्ड सुवारिसाचे खुनाचे केशींत दुबावीत अरविंद राजू पवार म्हणटा ताका पर्वरे पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान उखल्लो. चोरयेच्या हेतान खून म्हूण मुळावे चवकशेंतल्यान स्पश्ट जालां. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल केस क्रॅक केल्या उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. पवाराक एका दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलो तपास चल्ला. Received a phone call from one Peter Miskita informing that his relative is seen in a pool of blood at his house in Oda, Candolo. Joseph Soares, age 68 years old, who was later identified as a Canadian national. He was found in a pool of blood, and we had registered a case of murder under section 332 B 3096 103 of Bharatiya Nyaya Sanhita. In this we achieved major success when we arrested the main accused, who is identified as one
Arvind Raju Pawar, also known as Parshu. He is son of Raju Pawar. He is 20 years old, resident of Oda Kandolin, Bardes. We have arrested him from Karnataka, from Jeratagi village in Kalaburgi. As per the initial investigation, we've reached the conclusion that the primary motive behind the crime was robbery, but we are also not ruling out that there could be other angles involved also. Today he was produced before the court, and court has remanded him to one-day police custody, and interrogations on all these aspects are going on. कला अकादमीच्या ओपन ऑडिटोरियमाचो तेर्रास कोसळ्यार काल 17 जुलयाक वर्स जालें. कला राखण मान आनी बरोबर कितलेशाच कलाकारांनी मेळून कला अकादमीच्या वाठारांत ताची पुण्यतीथ पाळून दुखवटो उक्तायलो. कला अकादमीचे वास्तूची दशा केली म्हूण सरकार आनी कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचेर फार. भलेपाटी कलाकार सगळे वांगडार येवन आमी कला अकादमीचे फुडल्यान आमी परफॉर्म केला. पयले पार्ट दिसता हांव नको केन्ना जाला सर केन्ना जावंक ना, कित्याक आमकां परमिशन मेळोंक ना भितर वचोन आमी परफॉर्म करपाक. पूण आमी कलाकार आमी हूय परफॉर्म स्टेज मेळटा आमी करतले. एंड दॅट्स वाय आय थँक ऑल द पीपल हू केम टुडे टू सी. कित्याक एक वरस लागता तुमी कितें काम करपाक आनी आमचे ओपन एअर ऑडिटोरियम दी धाकटे आसतना आमी डायरेक्टली आमी परफॉर्म करतले. आनी दिस इज द रिजन वाय वी हॅव ऑल कम टुगेदर टू सपोर्ट कला अकादमी एंड टू सपोर्ट एंड वी विल प्रोटेक्ट इट टिल द व्हेरी एंड. थँक्यू. आमकां अशें खंय कळ्ळें की तुमी पयलीं परमिशन मागिल्ली भितून करपाक की मेळोंक. सी वी हॅड नॉट आस्क्ड फॉर परमिशन बिकॉज वी जस्ट गेव अ लेटर टू कला अकादमी मेंबर सेक्रेटरी that we are going to go there to pay our tribute, and we have not asked for permission because that is no man's land. Kala Akademi says that it is with PWD. PWD says that we had never any plans to do anything on that stage. So we had asked for permission, not for permission, just to tell them. But still, they said that that area is restricted and you cannot go there. We respect it. Finally, it is Kala Akademi. It's here, and we are present. राजदीप बाब तुमकां विचारपाचें आहा की ह्या कला अकादमीचेरूच आतां असेंब्ली चालू आसा आनी असेंब्लीन क्वेश्चन्स असले पूण ते हें केलां. पळय आमी आमचें काम करता, कलाकार म्हणून आमी आमचें काम करता. आसा जे कोण जाळवणदार आसा तेणी आमकां समाधान करत जें कितें करपाक जाय करचें इतलेच खातीर हो प्रयत्न आसा. पळय आमी सगळ्यांनी मेळून हो आवाज उठयला. हो आवाज लोकांच्या काना पर्यंत पावोवपाचें तुमचें काम. म्हाका दिसता तुमी आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. हो तुमी तो सपोर्ट केला सगळ्या काना गोंय कोणच्यानी हो आवाज पावलो जाल्यार डेफिनेटली लोकूय रस्त्यार येतलो आनी तांकां तेंच्यांनी ही आमची मागणी स्विकार करचीच पडटली आनी कला तेमी जाग्यार पडटली. देव बरें. आमदार एनजीओच्यो सुचोवण्यो घेवन 2-3 म्हयने भितर भोंवत्या सुण्या खातीर पॉलिसी करता. मुख्यमंत्र्याचें उतर. एनजीओ आनी एनिमल हजबंड्री खात्याची बसका घेतलो. गोंयांत भोंवती सुणी वाडल्यात. लोकांचे ट्युरिस्टांच्या आंगार वतात. सरकारान नेमकी पावलां उखलून तांची वेवस्था करची, स्टरलायझेशन प्रभावी करचें म्हूण आमदार मागतात. कितें रिसेंटली आमी खुबशी अशी केसीस आयकलेली आसा जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंच्यांनी एटॅक केल्लेले आसा आनी हे चडान चड आसा ते आमचे बिचांचेर जावपाक लागलेले आसा. हालींच आमी पळयलेले आसा जे तेंचे पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रे डॉगाचे आनी हेजे लागून कन्सर्न आसा. फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को म्हामोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो तेजो व्हडलो. आनी मेन म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवा जे सड्या बागाचेर जी गार्बेज डंप आसा हे डंपाक लागून जंय स्ट्रे डॉगाचे जे पॉप्युलेशन वाडलेले आसा पळय थंयसर तुमी 100 आनी वांगडाच 100 स्ट्रे डॉग अटॅक करपाक लागून आमच्या लोकांचेर येत आसता. ते रेस्टॉरंटा शेकाचेर तांकां खाण घालतात आनी तांकां दिसता ते आपले घर कशें आनी जो ट्युरिस्ट थंयच्यान पास जाता ताका ते चावोंक वयतात. हे पयलीं कशें प्रिवेंट करपाचें तेचेर अंडरस्टँड मागता आमच्या मंत्र्या कडेन की अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्ट्रे डॉग्स आहा ते आमी ट्युरिस्टा कडल्यान प्रिवेंट करपाक जाय. आनी स्टरिलायझेशन हें एनफोर्स करपाक जाय. 150 पंचायतींनी एनिमल बर्थ कंट्रोल आनी म्युनिसिपालिटीनी एनिमल बर्थ कंट्रोल इम्प्लिमेंट करूंक ना. आतां ते कशें करतले? तांचे कडेन खंयचो पयसो आहा? स्पिकर सर, हें आमी हावजान कित्याक काडला
कित्याक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर हें सोल्युशन मेळना म्हणून आमी हावजान हाडला. तुमी म्हणला कितें NGO रजिस्ट्रेशन करतलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कंप्लीट जाय. कित्या खातीर जाय? नवी भुरगीं जर कोण आयलीं आनी तांकां दिसलें की कुत्र्याक आमी राखतलीं तर तांकां 3 वर्सां क्वॉलिफिकेशन ना म्हणून ती भायर पडटा. वाय शूड? But one suggestion I have got, if you can demarcate some spaces for feeding, कित्याक थोडे लोकांक उमेद आहा, they have no children sometimes, so they adopt a dog, so they want to come and feed dogs. So some designated space for feeding. एक पॉलिसी डिसायड करता, तुमकांय दाखयता, तुमची सजेशन्स जी आसा पळय ती ऑन पेपर घेता आनी फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक आमकां 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टे कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हें करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर, पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. धारबांदोडे पिळये अपघातांत एकलो गेलो. 2 व्हिलर फोंडकुलांत पडिल्ल्यान रायडर पडलो. फुडल्यान येवपी ट्रका पोंदा पडिल्ल्यान आगताक गेलो. फाटल्यान बशिल्लो रायडर बऱ्यान साल्वार. तो रस्तो आदींच अशीर, तातूंत रस्त्यार सायनबोर्ड ना. वेल्यान फोंडकुलां पंचनामो करिनासतना बॉडी स्पॉटावेल्यान काडिल्ल्यान लोक चाळवलो. म्हजें नांव उल्हास गावडे. आयज तुमी पळयता कसयल्या ह्या रस्त्याचेर एक एक्सिडंट जाला आनी आगताक एक मनीस गाडयेपणा पडून सोंपला. आनी हे ट्रक जशे धांवून येतात हाचेर कांयच कंट्रोल ना. हांगा एक फॅक्टरी आसा, तेंचे ट्रक स्कुला फुडल्यान हो एक्सिडंट आसा, तरी आयज स्कूल चालू ना. कितें जावपाचें सांगपाक शकना. आनी आयज तुमी पळयता पुलिसांनी इतलो हावभाव केला की कांयच मार्कींग ना, पंचनामा करनासतना बॉडी काडून गेल्या ते. ताचे फाटल्यान तेजी फॅमिली आसा, 2 भुरगीं आसा, बायल आसा. हेजे कितें जातलें हेजो सुद्दां विचार करनासतना हे आपली बॉडी काडली आनी गेले. कोणाचें कांय आयकना हांगासर. तुमी मुद्दाम थंय पळोवपाक शकता, थंय मार्कींग ना, कांय ना, पंचनामा अजून जाल्लो आसना, पूण बॉडी काडून गेले. हायवे न्हू आनी इतल्या बारीक रस्त्यार अश्यो गाडयो फास्ट चलोवन लोकांक अशें मारून उडोवपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. हो आतां फेटल जाला, तो आपल्या भुरग्याक कितें पावपाक वयतालो, तशेंच कामाक खंय तरी वयतालो ते. दोगूय जाण नाल पाडपी म्हणून आसा आनी तेगेली 2 भुरगीं आसा आनी तो फेटल जाल्लेलो आसा. हिजी आतां गंभीर परिस्थिती जाल्ली आसा आनी हांव हेजे कडेन मागता की तेंच्यांनी गोवोरमेंटा कडेन की ही प्राथमीक शाळा आहा तेजे फुडल्यान हे स्पीड ब्रेकर घालचे. स्पीड ब्रेकर घातलेले ना आनी शार्प टर्न आसा हांगासर. शार्प आमी इवन पंचायतीक सुद्दां कितले फावटी झाले, एक फावटी तें शार्प टर्न आसा तें मातशें कट केल्लें, कितें झाडां बी पडटालीं हांगासर. ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन प्रश्न जे जे शाळा आसा थंय एटलिस्ट हें घालचें म्हणून. मजगती मालीम जेटी लागीं अचकीत झाड कोसळून चलत्या दुचाकीचेर पडिल्ल्यान एक बायल जखमी जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उदक चोरतल्यांचेर खंय खर एक्शन जातली. कांय नवे बिल्डिंगांनी उदक चोरतात. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर 10 लाखां मेरेन फायन वाडयतले. मुख्यमंत्री सांगतात. सरकाराक उदकाचे युनिट पडटा 20 रुपया आनी 16 क्युबिक मिटर मेरेन उदक फुकट दितात. सगळे कडेन 24 वरां शक्य नासलें तरी 4 वरां उदक दिवंक खंय सरकाराचो यत्न. स्पीकर सर, खूब लोकेशनां आसा. फॉर एग्जाम्पल वाळपय, सत्तरी, मोरजी, आरांबोल, पेडणे, अंजुणा, पणजे, बाणावले, पेडणे, सियोली जंय वॉटर शॉर्टेज आसा. तितलेंच न्ही स्पीकर सर, कलंगूट, आरपोरा, नागवा, पारा आनी काणका are facing water shortages when water floods are also happening at the same time. मातशी तुमी जी ताकतीक करतात की हर घर जल सर्टिफाईड बी म्हणून मातशी ताकतीक तुमी स्लो वचची. हें केल्यार बरें, कित्याक सर्वसामान्य नागरिकाक ना जाल्यार आमी कानान घालतात अशें ते तांकां इम्प्रेशन जातलें. ते गांवदोंगरी जावं खोतिगांव गांव आजून पासून वॉटर कनेक्शन ना. आनी खंयच्या हेजेर म्हटल्यार आयज तो रिप्लाय आयला, खंयच्या हेजेर असो रिप्लाय दिता तितून सांगता की हर घर जल पावल्ले आसा आनी 24/7 सगळ्यांक मेवला उदक. कनेक्शनूच ना उदकाचें आनी 24/7 म्हूण सांगता. म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही. स्पीकर सर, उलोवंक मेळ्ळें म्हणून आमी कितें उलयना. हांव स्पेसिफीक सांगता गांवदोंगरी गांव. आमी पळयलां की हर घर जल म्हणून घातात थिंगा, बट इन द कोस्टल बेल्ट हर घर टँकर म्हणून चलवतात. सुभाष शिरोडकरान सांगलेलें की नो मोर वॉटर शॉर्टेज बाय डिसेंबर 2024. But I don't think that this is happening. And not ह्या दिसा आतां मडी वॉटर येतात. तूं म्हणटलें that is turbidity in the water, but we are paying for drinking water. We are not paying for turbid water. So I request that please take care. But 16 क्युबिक मिटर उदक जे पळय न्ही फुकट दिता आनी गोंयचे 40% उदक लोक फुकट वापरता. कोण तेजेरूय कोण उलोवंक ना. सरकाराक कमीत कमी
20 रुपया पडटा उदक जे ट्रीट करून लोकांच्या घरापर्यंत पावय पर्यंत. लिगल बोरवेल मारूनय उदक जे चोलना पळय न्ही, आफ्टर ऑल इट इज चोलनात. पायपलावन जावन चोलना तांकांय आतां सोदपाक लायला. कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तेणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें व्हेरीफाय सांगचें पडटलें. नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय न्ही हे परत भरूंक लायता. सेगीत 4 दिसांच्या धुमशाणा उपरांत बुधवारा पावसान मातसो विसव घेतलो. मात भारतीय हवामान खात्यान आयतार मेरेन गोंय धरून भारताचे दक्षिणी अस्तंतेत दर्यादेगेवेल्या राज्यांक आनी गोंयाक उटंगाराचो ऑरेंज अलर्ट दिला. पावसाचो नेट आनीक 4 दीस तरी उरतलो. सिजनल पावस 88 इंचांचेर पावला, सरासरी परस सुमार 50% मायज. भुरग्याक किडनॅप केलो म्हूण कांय पालकांक हॅकर्सांचे फोन येतात. असले प्रकार हालीं वाडल्यात. सायबर क्रायम पुलीस तांचे मेरेन पावपाचो यत्न करता. पालकांनी भिवन कोणाकच पयशे दिवपाची आबूजपणां करची न्ही. विधानसभेत आयिल्ल्या इश्यूचेर मुख्यमंत्र्याची भौसाक सादूरकायेची शिटकावणी. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the parents, due to the increasing cyber crimes, cyber frauds taking place in Goa. Recently, there were fake calls received by parents wherein the kidnapper demanded money on the pretext of kidnapping their children. This is a serious matter of concern and need to be investigated thoroughly. Step government intend to take in this matter. स्पीकर सर, हाजेर हांव फक्त मुद्दाम मेन्शन करपाक सोदतां. बऱ्याच पेरंट्सांक फोन येता. त्या पेरंट्सांनी पयलीं कोणीच म्हणजे भियोन न वता व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा. आनी दीस इज अ बीग रॅकेट वर्किंग फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. आमची सायबर क्रायम टीम जी आसा पळय न्ही तेजेर तेंच्यांनी काम सुरवात केलां आनी ऑलरेडी म्हणजे ज्या कंट्रींतल्यान ते वर्किंग करता पळय न्ही ताजेर पर्यंत ते पावतले. दे आर ऑलरेडी सुरवात आसा. ते कोंकणींतल्यान उलोवप आनी ऑलरेडी सांगप की तुजे भुरग्याक खंय तरी धरला आनी कितें पयशे ट्रान्सफर कर. लोकांनी कोणीच म्हणजे अशा पद्दतीचो कॉल येयलो जाल्यार भियोन न वता पुलिसेक इन्फॉर्म करचें. पयशे बिशे ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडचे न्ही. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent. देव बरें करूं.